युरी जेन्ना गव्हर्नराचो एड्रेस स्टार्ट जालो तेन्ना तुमी सगळे ऑपोजिशन युनायटेडली वेलान गेले आनी तुमकां मागीर मार्शलान आउट केले. सो एक्झॅक्ट तुमची डिमांड कितें आशिल्ली? ना आमचो डिमांड सिंपल. आज जेन्ना 25 इनोसंट लोकांक ह्या सरकारान मर्डर केलेलो आसा, इट इज अ मर्डर, इट इज मोस्ट इनह्युमन आनी ब्लॅक डे इन गोवाज हिस्ट्री when 25 people lost their lives for no fault of theirs. There was no fault. आमी एक पयले सुवातेर तांकां श्रद्धांजली दिवपाक पयले सुवातेर म्हाका दिसता we had to remain in silence for 1 minute silence. हेंय हांव मागतालो. पूण first of all, honorable governor had to speak on this Birch tragedy. This is not a natural disaster. This is man-made tragedy. And there is blood on the hands of this government for 25 innocent lives that were lost. They were Indian citizens. ह्या सरकाराची इतली दादागिरी हुकुमशाय वाडलेली आसा आनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेजी फिक्स जावपाक जाय. हू पॉलिटिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस 25 डेथ्स? थोडे पीपल आर मेड scapegoat. You look at, say for example, the sarpanch or the secretary has been made a scapegoat. But what was the environment ministry doing? What was the panchayat ministry doing? What was the home ministry doing? And हेज मुखार इसल्यो ट्रेजेडी मुखार गोंय जावपा ना पूण कित गॅरंटी आहा? तर हेजेर म्हाका दिसता आमी एज ऑपोजिशन वी रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल गव्हर्नर that he should speak first on Birch, speak on the corruption. Corruption हें घडटा म्हणून ऑपोजिशन म्हणटायच, पूण आतां रुलिंगाचे आमदार आदले मंत्री हेय उलयता. आनी हे एक सायडी जेन्ना आमचे प्रधानमंत्री म्हणटा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दुसरे सायडीन हे इंजीन जे पळय हा हे खाता दुसऱ्याक जे आहाय तेकाय म्हणटा काय म्हणून. कितले खाता रे बाबा? लिमीट आसपाक जाय, लिमीट ना. आनी आमकां अशेंय गमन आयलां की जेन्ना ह्या खात्याचे जे मंत्री आहाय हे सगळे करप्शनान इन्वॉल्व आहाय. आज हे करप्शन म्हणटाय ते बंद जावपाक जाय. आमी म्हणटा ते जाले. स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर बीजेपीचे म्हणटा, आदले मंत्री आदले आमदार म्हणटा. सो दिस नीड्स टू स्टॉप. गोवा टुडे इज इन अ क्रायसिस. गोवा इज बर्निंग इन द फॉर्म्स ऑफ फायनान्शियल क्रायसिस, क्रायम्स, मर्डर्स, रेप्स. आणि जेन्ना ऑनरेबल राज्यपाल एक टॉलेस्ट स्टेट्समॅन तेलुगू देशम पार्टीचो एक सिनियर लिडर आशिल्लो, हेका म्हाका दिसता आमकां दिसतालें की दी ऑनरेबल राज्यपाल विल स्पीक ऑन दीज इश्यूज, बट डजंट सीम टू बी द केस बिकॉज ही सीम्स टू बी रीडिंग द स्क्रिप्ट or the masala given by this government. This cannot be tolerated because as we say, enough is enough. आणि सोसूंक नेजो आणि ह्या सरकारा पॉलिसी विरुद्ध ह्या सरकाराक एक्सपोज करपाक ज्या पद्धतीन आज हो सरकार फेल जालोलो आसा, ज्या पद्धतीन गव्हर्नन्स ना, एडमिनिस्ट्रेशन ना, हिंगा फक्त चलता ते फक्त करप्शन. हे एक्सपोज करपाक आमी मान्य गव्हर्नराक सांगपाक सोदताले. बर्च ट्रेजेडीचे उलय, क्रायम्साचे उलय, मर्डराचे उलय, एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शनाचे उलय. हेजेर म्हाका दिसता मान्य राज्यपालान उलोवपाक जेन्ना आमी एक उल्लेख केलो आमकां स्पिकरान, ही रिक्वेस्टेड द मार्शल्स टू टेक अस आउट ऑफ द हाऊस. सो डेफिनेटली दिस इज नॉट डेमोक्रेसी. वी आर स्पीकिंग फॉर आवर राइट्स. वी आर ऑपोजिशन MLAs. यू डोंट एक्सपेक्ट अस टू स्पीक इन फेवर ऑफ द गव्हर्नमेंट. आमचे कर्तव्य जाता टू एक्सपोज दिस गव्हर्नमेंट, and in whatever way in the coming days you will see that we will expose this government.